मोगाच्या भाव भयणांनो आनी गोंयकारांनो, हो एक प्रश्न तुमकां. आयज एक लिस्ट व्हायरल जाता जे आमदारांक तुमी नाक उडयताय. ते आमदार आयज 1.5 लाख 2 लाख पेन्शन घेताय. आतां पयलीं सद्या समजया आमदार म्हणटाय तो कोण तो. एक आमदार म्हणटाय तो, एक MLA म्हणटाय तो, एक रिप्रेझेंटेटिव्ह, एक पेड सोशल वर्कर. हो मनीस आपण गोंयचे पासत आपल्या कांय नाका, आपण गोंयचे पासत काम करतलो, गोंय सांबाळटलो, तुमगे काम करतलो म्हूण मुखार येता. आनी तेका आमी निवडून हाडटाय की बाबा हो जें बरें काम करता, हो बरें काम करपा सोदता, तें काम करपा तेका खंय तरी गव्हर्मेंटान हारिकच मू. एक आमदार, एक MLA म्हणटाय तो एक पेड सोशल वर्कर. जे आमगे सोशल वर्कर बेश्टी काम कोताय चोय, तेश कोन्न हो एक पेड सोशल वर्कर जेका गव्हर्मेंट पे कोता, म्हळ्यार आमगेले टॅक्स पेयर आमी तेका पे कोताय. आनी जेन्ना हो आमदार जेन्ना इटेपा काम कोता तेन्ना हे आमदार आमी उडयताय हो नाका म्हूण, हाणें खंय तरी फोटींग पण केलें म्हूण, नाडबूत केलें म्हूण हेका उडयताय. आनी हे उडयलोले आमदार आयज पेन्शन क्लेम कोताय 1.5 लाख, 1 लाख मायज म्हयन्याक. जाल्यार म्हाका हो प्रश्न गव्हर्मेंटाक, हेणी हे MLA इलेक्शन म्हळ्यार कितें, एक क्वॉलिफिकेशन रावंड, एक आमदारान लोकांक तुका निवडून हाड म्हणटरी फोट मार, लोकां बोले वच निवडून यो आनी मागीर लायफ टायम 1.5 लाख 2 लाख म्हयन्या घे म्हूण हो एक स्कीम येयल्या गव्हर्मेंटागेली न्हू. हो जेन्ना आमदार आसा तेन्ना तेका लायटी बील, फोना बील, पेट्रोला बील तो धांवोन येता. तो म्हणटा आपण धांवोन येयलो, थिंग झाड पडलें आपण धांवोन येयलो, थिंग बायल पडली आपण धांवोन येयलो, थिंग म्हश पडली आपण धांवोन येयलो. ते धांवोन येवपा तो आपल्या बोर्सांत पयशे घायना, ते धांवोन येवपा तेका आमी दिताय पयशे पेट्रोला दिकून. हे गेले घर 5 वर्सां निवडून येयलो म्हणटरी लोकांक हुस्तार चलता, तुमचे हुस्तार म्हजे हुस्तार चलता, आमच्या गोंयकारांक हुस्तार चलता. आनी हे जेन्ना पडटा तेन्ना हे पेन्शन क्लेम करता. अरे तुम पेन्शन क्लेम कोताय ते तुमी पब्लिकली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमी सांगलां आमी आयज पॉलिटिक्सांतले रिटायर्ड जाताय म्हणून. आनी पेन्शन केसलें, पेन्शन म्हणल्यार फकत रिटायर्ड मनशां दिवपा जाय. म्हणल्यार हे 5 वर्सांनी पडले, 5 वर्स ते मागीर पेन्शन घेतले, वीच वील कम टू समवेर अरावंड 2 crores 40-50 lakhs. ते 5 वर्स पेन्शन घेतले आनी मागीर परतून मागीर इलेक्शनां बसतले. ही केसो स्किमू. एज अ वोटर नाव इफ वी वॉन्ट टू रिटायर विल यू ऑल पे अस अरावंड 10,000 per month. जेन्ना आमी एक सोशल बरो मनीस, हो सोशल वर्कर बरो कितें कोतो मग तेका मुखार धाडटाय, मागीर तो चोत्ता, नाडटा, फोटींग पण कोता. मग हे मनशां जेन्ना उडयताय ते मनशां क्वॉलिफाय कोताय तुमी फॉर पेन्शन. आनी 60 वर्सां पयलीं जे आमदार आहाय तांकां पेन्शन कितें म्हूण दिताय रे तुमी. कितले आमदार जे आहाय हे टॅक्स सेव करपाक आपल्यागे धंदे भायल गांवां रजिस्टर कोन्न आहाय. आयज देखून आमदार आहाय थोडे तेंगे धंदे भायल गांवां चलताय. आमकां फायल आहाय, आमी बेस्ट वाऱ्यार उलयनाय केन्नाय. आनी लॉरन्स जाल्यार केन्ना वाऱ्यार उलयना. कोणागे दुबय आहाय, कोणागे सावथ आफ्रिका आहाय, कोणागे गल्फा आहाय, कोणागे आनी खूंय आहाय. हे आमदार आमची फुस्तार आमगे टॅक्स लोकल जे मिडल क्लास लोक आहाय, गरीब लोक आहाय, यांची फुस्तार तेंगे टॅक्साचे जियेताय. आनी आपल्यागे धंदे आहाय ते फॉरेन कंट्रीजान सेटल कोताय, थिंग रजिस्टर कोताय. हांव हो इश्यू घेवन, हो इश्यू आमकां लोकल, आमी बारीक मनीस, आमी बारीक गोंयकार, आमच्यानी हे इश्यूआक कांय करपा जावपा ना. पूण हो इश्यू घेवन हांव इनफ इज इनफ म्हणटाय तेंचे पयलीं वयतलो. तांकां हो इश्यू एक्सप्लेन करपाक गरज ना, ते जाणें आसतलें कितें चलत तें. तांकां इश्यू घे म्हूण सांगतलो. आम आदमी पार्टी बोले वयतलो, प्लस दुसरे जे ओपोजिशन पार्टी आहाय तेंचेय बोले वयतलो. आनी तेंकोडे विचारतलो जरी तर ते हे न्यू 27 इलेक्शनाक एक प्रपोजल घातले जाल्यार हो पेन्शन स्कीम, जो पेन्शन स्कॅम म्हणपा येता, पेन्शन स्कीम जी आहा ती काण उडोवपाक. कित्याक गोंयचे खूब लोन आहा आनी खंय तरी हें काड जाल्यार गोंयकारां बरें जातलें. आनी हे पयशे खंय तरी एड्युकेशनाक, मेडिकल फॅसिलिटीजांक घालपाक फायदो जातलो. कित्याक जायते हॉस्पिटलांनी प्रॉपर वखद नाय, प्रॉपर दोतोर नाय, दोतोर हायर करपाक मेळटले, प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय हॉस्पिटलांनी.
टॉयलेट डर्टी आहाय ते साफ करपा हावसकीपिंग करपा सिरी पडले एम्बुलन्स शॉर्टेज आहाय एक आमदार तर 2 करोड 5 वर्सां भितर तो खाता हे पेन्शनां म्हण 2 करोडाचे कितल्यो एम्बुलन्स येतल्यो. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी रॉंग मॅनेजमेंट ऑफ फंड्स जाता. जे मनशां आमी फंड्स प्रॉपर यूज करपा धाडटाय स्टेट फंड्स तुज्या हातीन दिवपा धाडटाय ते मनीस खंय तरी स्टेट फंड्स रॉंग यूज करता अशें दिसता म्हाका. आनी खंय तरी आमी सगळे एकठांय जायन हो इश्यू जो आहा हो इश्यू सारको प्रॉपरली थारली घेवपाची गरज आहा. आनी हो जो एक पाट जिखोले लोकांना उडयले तुमकां नाका म्हण हे मनशांचे क्वॉलिफाय जाता पेन्शनाचे हेंचे पेन्शन हाल्ट करपाक गरज आहा. आनी खंय तरी हें पेन्शन हाडपा आमकां सगळे गोंयकारांक गरज पडटा. रस्त्यार देखून येवपा पडल्या कोता येता पूण आमकां हें मुखार सरपा जाय. देव बरें करूं.